विजन फॉर ऑल काल जाल्ल्या कॅम्पाचे उक्तावण आज दुसऱ्या दिसा आम्ही म्हापसा शहरा खातीर उक्तावण करता। व्यासपीठार म्हज्या बरोबर म्हापशेचे आमदार बाबजेश्वर डिसोजा, कलरकॉनचे एमडी डॉक्टर राजेश परब आमकां हेल्प, माझे समोर आशिल्ले म्हापशांतले सगळे माझे पत्रकार मित्र आणि ह्या कॅम्पाक खास करून आयिल्ल्या सगळ्या म्हापसा शहरातल्या भावांनी भयणांनो, आमकां डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस कलरकॉन प्रसाद नेत्रालय एसएल हाज्या वतीन हो कॅम्प हांगा पुराय गोंयभर जे पयलीं शहरांनी आनी ताज्या उपरांत ग्रामपंचायतींनी घेवपाचो आमी ठरयला। आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ह्या संकल्पनेच्या सकयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बरोबर ह्युमन डेव्हलपमेंट म्हणजे जाका आमी मनशाचो विकास करता म्हणटा तोच मनशाचो विकास करपा खातीर हांव मनशाचो विकास म्हणटा आसतना मूळ गोंयकार आमी 60th इयर सेलिब्रेशन करता। 60 वर्सां गोंयच्या मुक्तीची मनयता आमी सेलिब्रेशन मग ते उत्सवाचेच कार्यक्रम न्हय तर 60 वर्सां मुक्तीची मनयता आसतना आमच्या गावातल्या गांवकाराचो कशा पद्दतीत विकास जातलो हाजो विचार हे सरकार करता। म्हणजे त्याच बरोबर ताका लायट आसतली, उदक आसतली, गॅस आसतली, संडास आसतलो, याच बरोबर त्या मनशाक मेळपी बेजीक गरजो आणि ताका लागपी सगळ्यो गरजो कशा पद्दतीत भागोवचो हो संकल्प घेवन आमी फुडें वयता। या 19 डिसेंबराक सुरू केल्लो हो कार्यक्रम फुडल्या 19 डिसेंबरपर्यंत एकूय गरजवंत मनीस उरचो न्ही हो आमचो संकल्प आसा। आणि ते हे काम फक्त हांव मंत्री किंवा आमदार किंवा मुख्यमंत्री म्हणून करपाक शकचे ना, तुम्ही सगळे जितके व्हॉलंटियर्स जावन आसा त्या व्हॉलंटियर्सांनी काम करपाक करचे पडटलें आणि ते जर केलें जाल्यारूच आमी सगळ्या लोकांपर्यंत पावपाक शकतले। आज खूब बरें दिसता म्हापशांतल्या ह्या शिबिराक, म्हणजे आमी म्हाका दिसता 2 ते 3 दिसां पयलीं म्हणजे म्हाका आमदारय विचारतालो आमी सगळ्या लोकांपर्यंत कशें पावतले काय म्हणून, दोतोर मातसो बेगीन जातलो, गडबड जातली। हांवें कांयच चिंता करूं नाका, आमच्या सगळ्या हांगासल्या कार्यकर्त्यांचेर आमचो विश्वास आसा, नक्कीच ते सगळ्या लोकांपर्यंत पावयतले आणि सगळ्या लोकांक ह्या शिबिराक घेवन येतले। जरी आमी रुटीन चेकअप म्हापशेच्या हॉस्पिटलांत करता, प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी जाता, खूब कडेन जाता, पण हांव आयची गर्दी पळयत हांव कालचो मुद्दामून उल्लेख करता। 1034 लोक काल कॅम्पाक आयले, जवळपास 850 लोकांक आमी स्पॅक्स फ्री ऑफ कॉस्ट दितले। कालच्या कॅम्पांतल्यान 90 लोकांक एमर्जन्सी सर्जरी करपाक जाय आणि 100 लोकांक थोड्या तेंपान करच्यो पडटल्यो। 90 जाणटेले जे आसा जेचो मोतीबिंदू जर आता आमी ट्रीट केलो ना जाल्यार आनीक थोड्या दिसांनी ताका दिसचें ना, आनीक अवघे 3 म्हयने वचत फुडें जाल्यार तेजी दृश्टी वयतली। आमी म्हटलां की विजन फॉर ऑल गोंयान एकूय बी मनीस जेका दिसना असो उरचो न्ही, 100% लोकांक दिसपाक जाय। जो जन्मजात बाबडो कोण तरी ब्लायंड जन्माक येता तेका आमी कांय करूंक शकना, बट ताजेरूय बी जे वेगवेगळे जर आमकां सर्जरी करपाक मेळटा ताका हेल्प करपाक मेळटा, मागीर तो मेडिक्लेमच्या माध्यमांतल्यान आसतलें किंवा DDSSY माध्यमांतल्यान आसतलें किंवा फ्री ऑफ कॉस्ट, आमी हे फावटी ठरयलां की ह्या कॅम्पाच्या माध्यमांतल्यान जे लोक हांगा अवेलेबल येता, जे लोक हांगासर तपासता ताका 100% फ्री ऑफ कॉस्ट चश्मा दितलेच। ताज्या व्यतिरिक्त ज्याच्यो मायनर आणि मेजर सर्जरी आहा, म्हणजे खूबशे फावटी ज्यो सर्जरी आमी एकदा गोवा मेडिकल कॉलेजीन आमकां करपाक शक्य ना किंवा आमच्या आजिलो हॉस्पिटलान करपाक शक्य ना, ती सुद्धा सर्जरी म्हणजे आमकां खंय तरी मेडिक्लेम करपाक जाय, तेजे खंय तरी DDSSY हे पळयनासतना फ्री ऑफ कॉस्ट करपाची आमी थारायल्या। आणि निश्चितच फुडल्या 6 म्हयन्या भितर तांच्यो कितलीय कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी आसली, इन केस आमी गोंयांत जायना जाल्यार प्रसाद नेत्रालय उर्बी जे ऑलरेडी गोवा सरकारच्या मेडिक्लेमचे रजिस्टर्ड आसा, DDSSY चे रजिस्टर्ड आसा, तांच्याकडे तरी करतले, नाजाल्यार आमी एक ऑप्थॅल्मिक सेंटर, नवीन ऑप्थॅल्मिक सेंटर हे सांखळेच्या प्राथमीक आरोग्य केंद्रात एस्टाब्लिश करपाचें ठरयलां, जे फुडल्या 2 म्हयन्या भितर न्यू ऑप्थॅल्मिक सेंटर आमी सांखळे PHCत करता। गोंयभरांतल्या ह्या कॅम्पांतल्यान येयल्ले लोक हे थंयसर जेका लेजर सर्जरी जी एट प्रेझेंट फक्त आमचे कडेन गोवा मेडिकल कॉलेजीन जाताली ती थंयसर जातली, हाजीय सोय सरकारान केल्या। म्हणून म्हणजे जशें आमी म्हणटा की आमकां विजन फॉर ऑल दितले आसत जाल्यार हे स्क्रिनींग कॅम्प आणि सगळ्यांनी एकाच कॅम्पाकूय गडबड करपाची गरज ना। हांवें कालूय म्हज्या भाशणांतल्यान सांगलां, काल बिचोले जालो,
आज म्हापसा जाता. फुडल्या 14, 15, 16 म्हणजे ब्रेस्तार, शुक्रार, शेनवार वो कुंकळे, काणकोण अशे वेगवेगळ्यो तारीख ठरलेल्यो आसा. हाज्या उपरांत म्हणजे ग्रामपंचायत क्षेत्रात सुद्धा म्हणजे फुडल्या 6 म्हयन्या भितर जवळपास 110 ते 120 कॅम्प म्हणजे 2-2, 3-3 ग्रामपंचायत एकत्र घेऊनही कॅम्प हे केले वयतले. त्या खातीर हर एक मनशा पर्यंत पावपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे प्रत्येकाक तेज्यो सुविधा मेळपा खातीर कार्यरत आसा. मागीर तो हेल्थाच्या बाबतीत आसूं दी, स्किमीच्या बाबतीत आसूं दी, कारण हे सरकार सामान्यांतल्या सामान्याचें सरकार. आयच्या सुवाळ्याचेर हांव चड उलोवचो ना, पण एक गजाल नमूद मुद्दामून करता म्हणजे विजन फॉर ऑल. आमी कोविडाच्या उपरांत बरेचशे जाण अजूनही बी बांबोळे वचपाक भिता, कारण आपल्याक कोविड जायत काय म्हणटा ते, आनी ताका लागून बऱ्याच जाणांनी दोळे तपासपाचे असले पळय न्ही ते सोडून दिले, वचोंकूच ना. आनी ताका लागून तांचो कॅट्रॅक्ट आतांय मॅच्युअर जाल्ले आसतले. बारीक मायनर आमी पळयता की धाकल्या भुरग्याची एरर जी आसा जो तिरसो पळयता ताजें ऑपरेशन केलें जाल्यार तो सारको जावपाक शकता. बट खुबशे फावटी आमी ताजेर लक्ष दिनाय ना, तो मातसो तिरसो आहा मरे तसोच तो म्हणटा, ताका दोळ्याच्या दोतोरा कडेन दाखोवपाक व्हरना. कदाचित आमी प्रायवेटान व्हेलो जाल्यार ताका आमकां 3 लाख 4 लाख सांगता, बांबोळी कोण वयता 4 लाख ना म्हणून आमी उरता. बट ताजीय बी सर्जरी केल्या उपरांत तेजी रिफ्रॅक्टिव्ह एरर जाका आमी म्हणटा ती काडप शक्य आसा. ताका बरी दृश्टी मेळपाक शकता, ताज्या दिसण्यान फरक पडपाक शकता. त्यो आमी बेगिनात बेगीन जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता निश्चितच ताजो फायदो सगळ्यांक जातलो. आमचे आमी चश्मा दिता हे दिता ते जालेत. आनी वन ऑफ द आमच्या बरोबर आशिल्ली SL विजन कंपनी विच इज फ्रॉम द बेंगलोर, भारत देशांतल्या न्ही जगातल्या कंपनी पैकी ज्याचो स्पेक्स दिवपा खातीर ऑलमोस्ट 30% ऑफ द स्पेक्स ग्लासीस तयार करपी SL कंपनी ही आमच्या बरोबर ऑन बोर्ड आसा. तांच्यांनी सगळ्या भुरग्यांक म्हणजे फ्री ऑफ कॉस्ट दितले आनी एडल्टाकूय आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दितले. ताका आमी मिनिमम चार्जीस ते आमच्या कडल्यान चार्ज करता, बट 100% लोकांक फ्री ऑफ कॉस्ट आनी क्वॉलिटी ग्लासीस दिवपाचे आमी कमिटेड आसा. ह्या कॅम्पाच्या निमित्तान आमी सगळ्या जाणांक दृष्टी दिवची, विजन दिवचे ह्या संकल्पात हो कार्यक्रम सुरू केला. नेक्स्ट जसे डॉक्टर डिसान सांगले, इट इज अ हेल्थ फॉर ऑल. म्हणजे प्रत्येकाक आमी पळयता की आरोग्य हे आपले जर हेल्दी आसत जाल्यारूच आमी सगळ्यो गजाली करपाक शकता. हांवें कित्याक सांगलें की हांव आतां दोतोराक विचारतलो की वॉट पर्सेंटेज ब्लायंडनेस इज इन द स्टेट, कितली पर्सेंट आसा काय म्हणून. इट इज 0.45%, 1%च्या पेक्षा कमी आहे. बट तरी सुद्धा म्हणजे जवळपास 6 ते 7 हजार लोकांक जर दिसना एका दोळ्यान कमी दिसता किंवा त्याची दृष्टीच कमी झाली, हे जर जाता असत जाल्यार सुद्धा धोक्याची घंटा आसा. 15 लाख लोकसंख्येपैकी आमी ताजेरूय बी म्हणजे तितके करून ते लोक जरी आमच्याकडे पावले म्हणजे या कॅम्पाच्या माध्यमांतल्यान हॉस्पिटलांत वताना जाल्यारूय बी तांची एरर, तांची दृष्टी आमी तांकां परत दिवपाक शकतले. हाज्या खातीर सरकार कार्यरत आसा. फुडल्या आमी 1-2-3 म्हयन्या उपरांत हेल्थ फॉर ऑल, मागीर डायबिटीज आसतली, प्रेशर आसतलो, उरलेली सगळी दुयेंतां आसतली, हार्ट अटॅक्स आसतलो, हाज्याय खातीर प्रोग्राम हे आनीक थोड्या दिसांनी सुरू करपाचे आसा. जेणे करून पोस्ट कोविडाच्या उपरांत लोकांक जायत्यो कॉम्प्लिकेशन्स जावपाक सुरवात जाल्या. थोडे लोक भयानूच म्हणजे जाका आमी मेंटल डिप्रेशन म्हणटा त्या डिप्रेशनान वचपाक लागल्या. हाजेर सगळ्यात म्हजें सरकार हे पुराय जशें आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणटा त्याच बाबतीत आमी ह्युमन डेव्हलपमेंटाचेर, मनशाच्या विकासाचेर भर दिवपी सरकार आसा. आणि निश्चितच ताजो फायदो म्हापसा शहरातल्या सगळ्या लोकांनी घेवचो. आणि निश्चितच म्हाका दिसता म्हापसा शहरात पुराय लोक आयच्या ह्या कॅम्पाचो आस्वाद घेतलो. काल जसो आमकां 1000च्या पेक्षा चड लोक हांव खरोखरूच आमच्या सगळ्या डॉक्टर्स, डॉक्टर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेसचे दोतोर, प्रसाद नेत्रालयाचे दोतोर कॅम्प सुरू करून सांजे 4 पर्यंत चलप. इट इज नॉट अ जोक. इतके कंटिन्युअसली त्यांच्यानी 1000भर इवन जो त्यांच्या बरोबर आशिल्लो आमचो पॅरामेडिकल स्टाफ या सगळ्यांनी काल दिसभर काम केला, परत आज दिसभर काम करतले. तांकां हांव मना काळजांतल्यान तुमच्या वतीन तुमी नेटान तेंचे ताळयो मारून स्वागत करचें, तांकां धन्यवाद दिवचो. आणि विजन फॉर ऑल हो कार्यक्रम पुराय गोंयांत आमी सक्सेसफूल करून दाखयतले. पुराय गोंयांत कोणाचेच विजन हे कमी जावचें न्ही, कोणाची दृष्टी ही वयची न्ही, हाज्या खातीर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे कार्यरत आसतलें इतकेंच सांगता. आणि म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.